आयआयटी खातीर सांग्यार नवी सुवात निश्चित जाल्या। म्हयन्या भितर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे विशीं घोषणा करतले। सांग्यार आयआयटी खातीर 10 लाख चौखण मीटर सुवात आयआयटी खातीर निश्चित केल्या अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली। आयआयटी खातीर सांग्यार नवी सुवात निश्चित जाल्या। म्हयन्या भितर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे विशीं घोषणा करतले। सांग्यार आयआयटी खातीर 10 लाख चौखण मीटर सुवात निश्चित केल्या अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली। सोमारा सांजे वेळार मंत्रालयांत काम करतना अचकीत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांची भलायकी इबाडली आनी तांकां गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो। भलायकेची चांचणी केल्या उपरांत तांची प्रकृती बरी आसा अशें कळटा। सोमारा सांजे वेळार मंत्रालयांत काम करतना अचकीत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांची भलायकी इबाडली आनी तांकां गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले। भलायकेची चांचणी केल्या उपरांत तांची प्रकृती बरी आसा अशें कळटा। रेल्वे क्रमांक 12769 वास्को निजामुद्दीन एक्सप्रेसांत गुंगी दिवन सामान लुटपाच्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केल्यात। हे चोर रेल्वेंतल्या प्रवाशांबरोबर इश्टागत करून प्रवाशांक चॉकलेट आनी सॉफ्ट ड्रिंकांतल्यान गुंगी दिवन बेशुद्ध करून तांचे सामान लुटताले। हे गजालीची दखल घेवन पुलिसांनी सांपळो रचून ह्या प्रकरणात 3 जाणां चोरांक अटक केल्यात। रेल्वे क्रमांक 12769 वास्को निजामुद्दीन एक्सप्रेसांत गुंगी दिवन सामान लुटपाच्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केल्यात। हे चोर रेल्वेंतल्या प्रवाशांबरोबर इश्टागत करून प्रवाशांक चॉकलेट आनी सॉफ्ट ड्रिंकांतल्यान गुंगी दिवन बेशुद्ध करून तांचे सामान लुटताले। हे गजालीची दखल घेवन पुलिसांनी सांपळो रचून ह्या प्रकरणात 3 जाणां चोरांक अटक केल्यात। ऑडिलिया मास्कारेनस ह्या 59 वर्साच्या बायलेचेर नावेली इगर्जे लागसार अचकीत झाड पडून तांकां मरण आयलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ती बायल आपल्या धुवे वांगडा वताली। तिच्या धुवेकूय दुखापत जाल्ल्यान ताका दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांत भरती केला। फुडलो तपास चालू आसा। ऑडिलिया मास्कारेनस ह्या 59 वर्साच्या बायलेचेर नावेली इगर्जे लागसार अचकीत झाड पडून मरण आयलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ती बायल आपल्या धुवे वांगडा वताली। तिच्या धुवेकूय दुखापत जाल्ल्यान ताका दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांत भरती केला। फुडलो तपास चालू आसा। सोमारा रातच्या 2 वरांचेर शिवोली कुचेली हांगा बॉलेनो 4 चाकीचो अपघात जालो। ड्रायव्हराचो ताबो गेल्ल्यान 4 चाकी पयलीं लायटीच्या खांब्याक आदळ्ळी आनी उपरांत रस्त्या कुशीक एका घराच्या खांचीन पडली। सुदैवान ह्या 4 चाकीत आशिल्ल्यांक चड मार लागूंक ना। सोमारा रातच्या 2 वरांचेर शिवोली कुचेली हांगा बॉलेनो 4 चाकीचो अपघात जालो। ड्रायव्हराचो ताबो गेल्ल्यान 4 चाकी पयलीं लायटीच्या खांब्याक आदळ्ळी आनी उपरांत रस्त्या कुशीक एका घराच्या खांचीन पडली। सुदैवान 4 चाकीत आशिल्ल्यांक चड मार लागूंक ना।
भारतांतलो पयलो प्लास्टीक ते इंधन प्लांट 30 ऑक्टोबर पयलीं पेडणेच्या तुयें वाठारांत सुरू जातलो अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली। प्लास्टीक आनी हेर रिसायकल करपाक शकना असो कोयर एकठांय करपा खातीर राज्यभरांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी 100 संग्रह केंद्र स्थापन करपाची येवजण सरकारान आंखल्या, जो 10 टन दर दिसाक प्लांटांत वापरूं येता अशें राणे हांणी सांगलें। भारतांतलो पयलो प्लास्टीक ते इंधन प्लांट 30 ऑक्टोबर पयलीं पेडणेच्या तुयें वाठारांत सुरू जातलो अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली। प्लास्टीक आनी हेर रिसायकल करपाक शकना असो कोयर एकठांय करपा खातीर राज्यभरांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी 100 संग्रह केंद्र स्थापन करपाची येवजण सरकारान आंखल्या अशी माहिती राणे हांणी दिली। मॉडेल चेक पॉलिसी वेल्यान परतून सरकारा मदीं 2 गट। सोमारा मायकल शेक कांय शेकवाल्यांक घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो। नव्या शेक धोरणांत जायत्यो त्रुटी आसात त्यो पयस करच्यो म्हणून शेकवाल्यांची मागणी। पर्यटन मंत्री रोहन म्हणटा आपल्याक मिटिंगेची कांयच खबर ना। मॉडेल चेक पॉलिसी वेल्यान परतून सरकारा मदीं 2 गट। सोमारा मायकल कांय शेकवाल्यांक घेवन मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळो। नव्या शेक धोरणांत जायत्यो त्रुटी आसात त्यो पयस करच्यो म्हणून शेकवाल्यांची मागणी। पर्यटन मंत्री रोहन म्हणटा आपल्याक मिटिंगेची कांयच खबर ना। पणजे महापालिकेक अंदूच्या अष्टम फेरयेंतल्यान 60 लाख रुपयांचो निव्वळ फायदो। एकूण येणावळ लाख रुपया, पोरू 30 लाख रुपया येणावळ आयिल्ली। ह्या फेरयेंत दुकानां लावपाक मेळपाक जाय म्हणून म्हयन्या पयलींच महापालिका अर्ज वाडटा, मात फाटल्या 3 वर्सां सावन अर्ज वाडपाक वेळार घोळ दिश्टी पडटा। अष्टमीचे फेरयेंतल्यान महापालिकेक बरीच येणावळ येता। फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर नवो टीसीपी कायदो तयार करून तो चालीक लायतले अशी माहिती नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या। गोंयांत सध्या 1970तलो टीसीपी कायदो लागू आसा, तो बदलपाची गरज आसा। लोकांक विश्वासांत घेवन तशेंच फुडल्या 39 ते 40 वर्सांचो विचार करून नवो टीसीपी कायदो तयार करतले अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या। फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर नवो टीसीपी कायदो तयार करून तो चालीक लायतले अशी माहिती नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या। गोंयांत सध्या 1970तलो टीसीपी कायदो लागू आसा, तो बदलपाची गरज आसा। लोकांक विश्वासांत घेवन तशेंच फुडल्या 39 ते 40 वर्सांचो विचार करून नवो टीसीपी कायदो तयार करतले अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली। ज्येष्ठ अभिनेत्री वहिदा रहमानाक 9 वर्साचो दादासाहेब फाळके जीवन गौरव पुरस्काराची मानकरी थारल्या। केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी औपचारिकरित्या ही घोषणा केल्या। ज्येष्ठ अभिनेत्री वहिदा रहमान हांका 9 वर्साचो दादासाहेब फाळके जीवन गौरव पुरस्काराची मानकरी थारल्या। केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी औपचारिकरित्या ही घोषणा केल्या।
आता एक धक्कादायक बातमी. फोंड्या केरी सावयवेऱ्या वाठारांतले प्राथमीक शाळांतले माध्यान खाणात किडी सापडल्यो. घडिल्ले प्रकारावेल्यान भुरग्यांचे पालक तिडकल्यात. दितात जाल्यार भुरग्यांक रितीचे खाण दिवचे ना जाल्यार ते बंदूच करचे म्हणून पालक तिडकले. हे घडिल्ले प्रकाराच्या चौकशीची पालकांची मागणी. दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलावेल्यान विजय सरदेसायान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचेर फार पेटयल्यात. फुडल्या 15 दिसां भितर जर दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलाची स्थिती सुदारली ना जाल्यार दक्षिणेच्या सगळ्या विरोधी आमदारांक घेवन रस्त्यार देवपाची विजयाची शिटकावणी. दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलावेल्यान विजय सरदेसायान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचेर फार पेटयल्यात. फुडल्या 15 दिसां भितर जर दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलाची स्थिती सुदारली ना जाल्यार दक्षिणेच्या सगळ्या विरोधी आमदारांक घेवन रस्त्यार देवपाची विजयाची शिटकावणी. पोरण्या मालमत्तेचे पोर्तुगीज दस्तावेज आता लोकांक इंग्लीश भाषेत अणकारीत करून मेळटले. गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर हे सुविधेचे पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान उक्तावण केले. सोलर फेरीबोटींच्या पर्यायाचेर सरकार फेरविचार करतले अशें मंत्री फळदेसाय हांणी सांगले. राज्यांतल्यो शाळा दिव्यांग सुलभ करपा खातीर शाळेचे ऑडिट करतले अशी माहिती फळदेसाय हांणी दिली. पोरण्या मालमत्तेचे पोर्तुगीज दस्तावेज आता लोकांक इंग्लीश भाषेत अणकारीत करून मेळटले. गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर हे सुविधेचे पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान उक्तावण केले. सोलर फेरीबोटींच्या पर्यायाचेर सरकार फेरविचार करतले अशी माहिती फळदेसाय हांणी दिली. आरोग्यदायी खाद्यपदार्थांच्या आहारात आस्पाव आसचो आनी त्याची संवय जावची ते खातीर शेतकी संचालनालयान पावलां उबारल्यात. शेतांक पाठिंबो दिवपा खातीर शिक्षण आनी उच्च शिक्षण संचालनालयान गोंयच्या शाळेंतल्या माध्यान आहारांत बाजरी ह्या सारकिल्ले धान्य आशिल्ले आहार सप्तकांतल्यान 1 दीस दिवचे अशें आवाहन शेतकी संचालक नेविल आल्फोन्सोन केलां. सांग्यार हजारांनी टन तवशी शेतकारांनी मिना खणीत उडयल्या. तवशी जून जाल्ल्यान तांचो उपेग जायना आनी खप मेळना म्हणून तवशी भायर उडयल्याचे शेतकारांचो दावो. राज्य फलोत्पादन महामंडळ खंय जून जाल्ली तवशी घेना म्हणून शेतकार सांगतात. सांग्यार हजारांनी टन तवशी शेतकारांनी मिना खणीत उडयल्या. तवशी जून जाल्ल्यान तांचो उपेग जायना आनी खप मेळना म्हणून तवशी भायर उडयल्ल्याचो शेतकाऱ्यांचो दावो. राज्य फलोत्पादन महामंडळ खंय जून जाल्ली तवशी घेना म्हणून शेतकार सांगतात.
वैजकी सेवेत बऱ्यापैकी आपले योगदान दिल्ले आणि समाजकार्या खातीर नामना मेळिल्ल्या दोतोर दत्ताराम देसाय हांचो सावयवेरेच्या पालकर फॅमिली वतीन भोवमान जालो. वैजकी सेवेत बऱ्यापैकी आपले योगदान दिल्ले आणि समाजकार्या खातीर नामना मेळिल्ल्या दोतोर दत्ताराम देसाय हांचो सावयवेरेच्या पालकर फॅमिली वतीन भोवमान जालो. 28 सप्टेंबराक मोहम्मद पैगंबराची जयंती. पैगंबराचो जुलूसाचो नियोजना खातीर दक्षिण गोंय एसपी ट्रॅफिक डीवायएसपी पीआय आणि जामा मस्जिद समितीच्या वांगड्याची मडगांवां बसका जाली. जुलूसाची मिरवणूक नेमांचे पालन करून करची म्हणून पोलिसांनी आवाहन आणि मार्गदर्शन केला. अठ्ठावीस सप्टेंबराक मोहम्मद पैगंबराची जयंती. पैगंबराचो जुलूसाचो नियोजना खातीर दक्षिण गोंय एसपी ट्रॅफिक डीवायएसपी पीआय आणि जामा मस्जिद समितीच्या वांगड्यांची मडगांवां बसका जाली. जुलूसाची मिरवणूक नेमांचे पालन करून करची म्हणून पोलिसांनी आवाहन आणि मार्गदर्शन केला. धारबांदोड्या संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याच्या आवारांत उबे आशिल्ल्या ट्रकांतले फोन आणि रोकड चोरांनी फारायली. सुमार 8 फोन आणि 50,000 रोकडीचेर चोरांनी हात मारलो. ट्रकांचे आरशे काडून चोरांनी हे कर्म केला. कारखान्याच्या आवारांत रातचो सेक्युरिटी गार्ड नासता ते भायर सीसीटीव्ही कॅमेराय लायिल्ले नात. चोरांक नेमके हेच फावले. धारबांदोडे संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याच्या आवारांत उबे आशिल्ल्या ट्रकांतले फोन आणि रोकड चोरांनी फारायली. सुमार 8 फोन आणि 50,000 रोकडीचेर चोरांनी हात मारलो. ट्रकांचे आरशे काडून चोरांनी हे कर्म केले. कारखान्याच्या आवारांत रातचो सेक्युरिटी गार्ड नासता ते भायर सीसीटीव्ही कॅमेरा लायिल्ले नात. चोरांक नेमके हेच फावले. मंगलमूर्तीचो जयघोष आणि गणेश भक्तांच्या साक्षीत वारखंड गावात 7 दिसांच्या गणपती बाप्पांचे उमेदीन विसर्जन केले. वारखंडा अंदू घराघरांनी 7 दीस गणपती पुजिल्ले. सांजे आरती जाले उपरांत मिरवणुकी सयत पारंपारीक सुवातीचेर विसर्जन जाले. विसर्जन मिरवणुकेत ल्हान भुरग्यांसयत बायलांय वांटेकार जाल्लीं. पावसानूय उपकार केल्ल्यान गणेश भक्तांची उमेद आनीकूय वाडली. कुमारजुवेचो फामाद सांगोड सोमारा जालो. दर वर्सा 7 दिसाच्या गणपती विसर्जना वेळार सांगोड जाता. ह्या वेळार वेगवेगळे सांस्कृतीक मंडळां बोटींतल्यान चित्ररथांचे देखावे सादर करतात. कुमारजुवेचो फामाद सांगोड सोमारा जालो. दर वर्सा 7 दिसाच्या गणपती विसर्जना वेळार सांगोड जाता. ह्या वेळार वेगवेगळे सांस्कृतीक मंडळां बोटींतल्यान चित्ररथाचे देखावे सादर करतात.
दिवचल म्हालांतल्या गांवांनी पारंपारीकपणान गणपती विसर्जन जाले खरे, मात भोवतेक कडेन निर्माल्याची समस्या उप्रासल्या। गणपती विसर्जन करतना गणेश भक्तांनी फुलां, हार आनी हेर निर्माल्य न्हंयो आनी हेर उदका सोर्तांनी उडयल्यो, देखून भोवतेक विसर्जन थळां विद्रूप जाल्ल्याचें दिसून आयलां। दिवचल म्हालांतल्या गांवांनी पारंपारीकपणान गणपती विसर्जन जाले खरे, मात भोवतेक कडेन निर्माल्यांची समस्या उप्रासल्या। गणपती विसर्जन करतना गणेश भक्तांनी फुलां, हार आनी हेर निर्माल्य न्हंयो आनी हेर उदका सोर्तांनी उडयल्यो, देखून भोवतेक विसर्जन थळां विद्रूप जाल्ल्याचें दिसून आयलां। नारी शक्ती वंदना अधिनियम ही नव्या संसदेत राष्ट्रा खातीर एक नवी सुरवात जावन आसा। आयज देशाच्यो धुवो दरेका क्षेत्रांत नांव सोडटात। नारी शक्तीच्या यशस्वीपणाचेर आपल्याक खूब अभिमान दिसता आनी सरकार तांचे खातीर सदांच नव्यो संदी उपलब्ध करून दितलो, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलें। मंगळारा आयोजीत जाल्ल्या रोजगार मेळ्यांत 51,000 नेमणूक पत्रांचें वांटप केले उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयताले। आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांच्या फुडारपणाखाला भारत देश हो आर्थीक क्षेत्रांत नव्या उंचायेचेर पावला, अशी तोखणाय करीत एनसीपीचो अध्यक्ष शरद पवार हांणी मंगळारा आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांकां जन्मदिसाची परबीं भेटयली। आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांच्या फुडारपणाखाला भारत देश हो आर्थीक क्षेत्रांत नव्या उंचायेचेर पावला, अशी तोखणाय करीत एनसीपीचो अध्यक्ष शरद पवार हांणी मंगळारा आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांकां जन्मदिसाची परबीं भेटयली। फार्मा इंडस्ट्रीक जर संवसारीक पावंड्यार नामना मेळटली जाल्यार ह्या क्षेत्रांत नाविन्याचो सोद लावपाची गरज आसा, अशें मत केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडविया हांणी उक्तायलें। फार्मा इंडस्ट्रीक जर संवसारीक पावंड्यार नामना मेळटली जाल्यार ह्या क्षेत्रांत नाविन्याचो सोद लावपाची गरज आसा, अशें मत केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडविया हांणी उक्तायलें। दोन 2023 आशियाई खेळा सर्तीत चलयांच्या डिंगी ILSC A4 ह्या सर्तीत भारताची नेहा ठाकूर हिणें रुप्या पदक मेळयलां। हे भारताचे नौकानयनांतले पयले पदक आनी एकंदर 12वें पदक थारले। 2023 आशियाई खेळा सर्तीत चलयांच्या डिंगी ILSC A4 ह्या सर्तीत भारताची नेहा ठाकूर हिणें रुप्या पदक मेळयलां। हे भारताचे नौकानयनांतले पयले पदक आनी एकंदरीत 12वें पदक थारले।